तुडीचो पोरमोड आमच्या मुखामोडार हाडटा, आमचे तोंड एक पोरमोडान भोगता, बरे चितनांनी भोगता. तर हांव मागता आमच्या आयच्या प्रेसिडेंट अँटनी बार्बोसा ताई फुलांनी येवकार दिवंक आमच्या आयच्या मुखेल सोयऱ्याक श्री मॉविन गुडिन्यूक. थँक्यू. तशेंच मागता आमच्या अविटो ताई आमच्या मनाच्या सोयऱ्याक दायजिसराक वेलकम करूंक फुलांनी. जिजसा लागीं मागता आमच्या चेअरमॅन जयंत जाधवाक फूल भेटोवंक. झेवियरा लागीं मागता आमचो वायस चेअरमॅन हांगासर आसा धर्मेंदर, ताकाय फूल दिवंक. आनी म्हाका दिसता उरलोल्याक फुलांक येवकार दितलो आमचो त्यागाचो प्रेसिडेंट अँटनी बार्बोसा, आयच्या डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर, तशेंच आविटो, आमच्या हांगासर एक मालगोडे चेडूं आसा मेघना फुर्तादो. आयची ताचे मतीन जायती कला आसा आनी ते बऱ्यांतले बरें ट्रम्पेट वाजयता आनी हीच ताजी कला उर्बेवंत करूंक आमी ताका एक फूल भेटोवंक सोदतात. बाय स्टेज. जसो परी फुलां आमकां पोरमोड दिता ताच्या पोरमोडान आमची चिंतनां आमी साकार करतात. होच पोरमोड फुलांचो आनी आमच्या चिंतनाचो आमी दुसऱ्या मदें हाडूंक सदांच वावुरया. आनी मोगान फूल भेटयतलो आमचो चेअरमॅन आमच्या अँटनी बार्बोसा. देव बरें करूं सर. मागता आयचे प्रेसिडेंट अँटनी बार्बोसा लागीं थोडीशीं येवकाराची उतरां दिवपाक. थिएटर अकादमी ऑफ गोवा गोंय सरकाराची ही एक संस्था आसा आनीक आयज निमणो दीस ह्या पॉप्युलर थिएटर फेस्टिवलाचो जो घडोवन हाडलेलो थिएटर अकादमी ऑफ गोवा आनी इन कोलॅबोरेशन विथ रवींद्र भवन बायणा. आनी आयच्या दिसा क्लोजिंग सेरेमनीक आमचे मदीं आसात आमचे गोंय राज्याचे पंचायत राज मंत्री, तशेंच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, प्रोटोकॉल मिनिस्टर आनी सदांच गोंया पासत आनी गोंयकारां पासत सदांच पटतिडकीन काम करपी तो एक पावटी फुडें गेलो फाटीं वळोन पळोवपी न्हू, म्हणजे ताका काम करपाची इतली उमेद आनी अशें काम करीत करीत तो गोंय दाबोळी वास्को तुमी पळयलां आसतलें कितलें सुदारक वाटेर काम चलता तें तुमी पळयलां. सो हें सगळें करपाक ताचो मोठो हात आसा तो म्हटल्यार आमचो दाबोळीचो आमदार आनी पंचायत मिनिस्टर सर मॉविन गुदिन्हो, ताका हांव येवकार दिता. तेच परी आमचो वास्कोचो आमदार तोवूय तसोच यंग एंड एनर्जेटीक सारको कितेंय सांगलें या कोरया. हांव फाटीं आमचे पार्टीचे फंक्शनाक हांगासर आयिल्लो वास्को तेन्ना ताची उत्साह आनी ताचे यूथ विंग कशें काम करतात तें हांवें पळयलां. असो आमचो आमदार वास्कोचो बाब दायाजी सालकार, ताकाय हांव येवकार दिता. आनी हे 5 दिसांचे फेस्टिवल हांगासर घडोवन हाडपाचो मोठो तुमकां तियात्र दाखोवपी मोठो हात आसा म्हणटा तो म्हाका सदांच जेन्ना हांव तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष जाला त्या दिसाक सावन हो शो जावं पर्यंत ताणें म्हाका फोन केलो. तो म्हटल्यार जयंत जाधव हाकाच लागून हे 5य शो तुमकां फ्री पळोवंक मेळले. तेच परी रवींद्र भवनाचो वायस चेअरपर्सन दोतोर धर्मेंदर प्रभुदेसाय, म्हजे तेगाचे वांगडी बाब आवितो, आयच्या दिसाचो ऑब्झर्वर बाब जिजस सांतांव कॉमेडियन आनी आयच्या दिसाचो डायरेक्टर हांगासर ना, डायरेक्टर क्विट काम करता म्हजे गांवचोच डॉमिनिक फेर्नांडीस फ्रॉम राया, पूण ताचे वतीन बाब झेवियर आयज तांचे सूत्र चलयता, ताकाय हांव येवकार दिता. मूज आर्टिस्ट आनी सगळे तुमी व्हडा संख्येन हांगा आयिल्ले बद्दल तुमकां येवकार दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. मागता आमच्या चेअरमॅना लागीं जयंत जाधवा लागीं 2 उतरांनी आपली वाखाणणी करूं. अँटनी बार्बोसा तशेंच
हे रवींद्र भवनाचे संस्थेचे अध्यक्ष दुसरे माझे मित्र बाब जयंत जाधव, तसेच बाब धर्मेंद्र, तसेच बाब अवितो, तसेच बाब झेवियर, जीजस आणि आमचे बाय आपलोन जे सदां फुडाकार घेवपा मुखार आसा, दुसरे रवींद्र भवनाचे डायरेक्टर आणि प्रेस आणि आमचे म्युझिक दिवपी, तसेच हांगासर कोण जमिल्ले आसा ते म्हाजे चड मोगाचे वास्कुकार. हांव समजता एक बरी गजाल जावन आसा की हे काळार आमचे तियात्र अकॅडमी एक बरें काम करता. कशें तियात्र राखून दवरपाक, जी आमची संस्कृती, आमची दायज म्हण नाका, आमचे गोंयचे कल्चर म्हण नाका, हे काम बऱ्यांतले बरें काम म्हाका दिसता एंटनीन हे तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट जाला तेन्नासून सुरू जाला. जमनी वयले खेळ जे हाडले आणि ही एक परंपरा जी पयली आसली, म्हणजे एक ट्रेडिशन कशें विलेजीन जावप, लोक एन्जॉय करप दॅट मोमेंट, ते आतां परत तेणें जागृताय हाडली आणि चालू दवरली. शाबासकी तुका, कित्याक मुळावीक जे कितें घट जाता ते आनीकूय फुलता आनी वयर सरता. आपलोनानूय तितून खूब त्रास घेतलेले आसा, तेजे बरोबर तेजे सांगाता. आणि आज वास्को सारख्या शहरान जो हांगा रवींद्र भवनान कितें ना कितें जायत आसता, केन्ना कितें ना हिंगा, आनी हे कोण जबाबदार जाल्यार आमचो बाब जयंत जाधव. आनी तियात्राकूय तेणें फाटिंबो दिलो, हांव ताका शाबासकी दिता. हेच भाशेन तेणें काम करीत रावपाचें. तियात्र म्हळ्यार कितें, समाजान जे घडटा तुमकां स्टेजीर दाखयता. लास्टा आमचेच जिवितान आमी सगळे तियात्रिसूच, लायफ आमचें एक तियात्रूच आसता. केन्नाय बरी पार्ट आसता, केन्ना दुखेस्त पार्ट आसता, केन्ना सारके खुशेची पार्ट आसता, केन्ना पाड आसता, केन्ना खूब बरें आसता. हेच जिवीत जावन आसा आनी तेंच हिंगा दाखयता. आनी तेन्ना थिंगा आमी बसता तेन्ना आनी हिंगा पळयता तेन्ना आमकां कळोन येता हें खरेंच आमच्या जिवितान घडटा म्हूण. आतां दाजीन सांगलें, थिंगा बसले काय एक एकदां भिरांत दिसता आमकांच आसता म्हूण. हे म्हाका दिसता ही परंपरा तियात्रांतूच आहा आनी ती तेणी तियात्रान उणें करपा न्हू. बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटीक सोसायटी. लोकशाही म्हणटा तेन्ना तिका सहन करपाक आमकां ताकद आसपा जाय. एक एकदां गोडी नोबायत जाता, एक एकदां फॅब्रिकेटेड दोगून जाता. सोशल मिडिया तेज्यान फास्ट काम करता. सो तियात्रिसां आमी कांय दोश दिया नाका. एटलिस्ट तांकां गट्स आसता फुडें रावन कितें सोद तें. आनी एक एकदां मातशें तरी वेवट सुद्दां गेल्यार फुडें रावन ते उलयता आनी पार्ट करता. सोशल मिडिया म्हळ्यार कितें, लिपोन सुडोनेम्स नांवां आसत ना, बोल्ले मनीस, फोटिंगपणां, सारकी फोटिंगपणां. तूं पळोवपाक गेल्यार कोण कमेंट घालतात, केन्ना मातशें रिसर्च करात. सोदपाक गेल्यार मनीसूय मेळना. सुडो अकाउंट्स म्हणजे फेक अकाउंट आसता. हे लोकांक वालोर ना. वालोर आमचे तियात्रिसां आनी खरें ते उलयता. आनी दुसरें हांव सांगपाक सोदतां, कोंकणी टायमार कितली चळवळ जाली सगळ्यांक खबर आहा. मायभास जाय, आमची ओळख कोंकणी, आमची माय कोंकणी. आनी हें तरी टिकून कोणें दवरलां. हांव खंयचे माचेर सांगता, म्हाजी सुद्दां टिका केला तेन्ना ते तियात्राक चीफ गेस्ट म्हूण गेला तेन्नाय हांव उलयलां माचेर की कोंकणी भास राखपा खातीर, फुडें व्हरपा खातीर जी आमकां आवड आसा ही लँग्वेज उलोवपाक आमचे तियात्रीस भाव भयणींनी केला. आनी कोण तियात्र चलयता तेणी हें काम केल्लें आसा. हे मुखेल आमी केन्नाच विसरपाक जायना. स्वत कितें तें उलोवपाक कोणाक ताकद आसपा जाय, धम आसपा जाय. आपल्याचे विरोध दोगूय इला जाता आनी ती देवान म्हाका ताकद दिला म्हणून हांव सांगता तियात्रीस बरें काम करता. तुमी क्रिटिसायज केलाय पूण आमी केन्नाच हें उणेपण म्हूण मागून मानून घेवपा ना. बरें काम जें केलां तुमची सदांच तोखणाय करतले. हें राखून दवरा तुमी. आनी आज खुशेची गजाल की हें आमच्या वास्को शहरान जाता म्हणून. एक्चुअली म्हाका हिंगा येवपा आतां दुसरे कितें आसले कार्यक्रम, पूण जें सांगलें म्हणटा येवपाकूच जाय. आनी तियात्रिसांचें म्हणलें म्हणटा जाय म्हणलें चल या, कशेंय करून या. आनी ताका एक्चुअली सारकें 4 पावता म्हूण सांगलें. मागीर तेणें सांगलें बिफोर 4:20 पाव म्हणून पळयलें. हांवें सांगलें 4:20 नंबर नाका म्हणून हांव 4:18 पावलो. ताका लागून हांव हिंगा तुमचे मदें समय आसा. एन्जॉय करा तियात्र. मातशे लोक उणे आसा हांव जाणा. वियासागर ताका लागून लोक वयता. वे ऑफ द क्रॉस ताका लोक वयता. आमचे मुसलमान भाव तेंचेय फेस्त आहा. आनी
ही डेट फुडले खेपे एडजस्ट करतलो जयंत. पूण इम्पॉर्टंट तरी आसतना इतले जाण तुमी आसा, मनोरंजन घेया, पळया, एन्जॉय करा. ऑल द व्हेरी बेस्ट. तर तुका सांगपाचें म्हटल्यार हे पावटी पयलेच पावट हे म्हाका सांगपाक उमेद भोगता, इन द हिस्ट्री ऑफ तियात्र ओ जमनी वयले खेळ पयलेच पावट 31-40 सुमार डायरेक्टर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गोंयचे सरकाराक डॉक्टर प्रमोद सावंताक जमनी वयले खेळ दिल्ल्या बद्दल ती आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन फर्स्ट टाइम थँक्यू म्हणून सरकार बरें काम करता म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंताक आनी आख्खे एंटायर टीम इवन तुमकां ताणें थँक्यू म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. सो हे एक डिफरंट पावल सुरू जाला तियात्राचे माचेर, जे बरें करता सरकार तेवूय तियात्रिस्ट म्हाका हाडूंक लागल्यात. सो अशेंच तियात्रिस्टांनी करीत रावत कित्याक तियात्र हो आमचो मुळाचो आनी मायभास जर उरतेली कोंकणी जाल्यार फक्त तियात्रांतल्यानूच सांबाळूंक जाता. सो देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तुज्या उतरां यू आर द मॅन ऑफ वर्ड, मॅन ऑफ एक्शन. मोर देन वर्ड्स आय थिंक यू आर द मॅन ऑफ एक्शन. कितें पळय चिंता कोत्ता तें एक्शनान घालता आनी तें करूनच दाखयता. दीज इज स्ट्रॉंग हे. सो ताका ताडयांनी येवकार दियात आमच्या मोगन सर. आनी जे तुवें सांगला कोंकणी भाशे वयर मागता सगळें ताई आमचे रोमी लिपीक बेगीनूच ताजो सुवात मेळोंक. देव बरें करूं सर. आतां आमचो विठोबा 2 दिनवासाची उतरां उलयतलो, मेंबर ऑफ तियात्र. तियात्र अकादमी गोवा हांच्या नांवान पयले सुवातेर काळजांतान दिनवासता आयचे सचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त गोंय राज्याचे पंचायत राज मंत्री श्री मोविन गोदिनो इतलो बिजी आसतनाय आमचे मदें आयले. तुजे आमी उपकारी आसात. तेच परी आयचे सचे मानाचे सोयरे वास्कोचे आमदार